कुडचिरे वाठारात जावपी प्रकल्प निमणे रद्द जातलो। कुडचिरेंतल्या लोकांच्या भावनेचो आदर करून नियोजित प्रकल्प रद्द करतले अशें उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां। बुधवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ही म्हायती दिवन आपुणूय लोकां वांगडा आसा अशें स्पश्ट केलां। कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकाराच्या कोयर व्यवस्थापन महामंडळा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ली। 44,000 चौखट मीटर सुवात संपादितय केली। कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रीज प्रकल्प उबारतले असो दावो सरकारान केल्लो, जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडटा असो लोकांनी आरोप करून ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकल्ल्या लोकांनी रस्त्याचेर येवन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो। ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयली। फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेक नियोजित प्रकल्पा वेल्यान बोवाळ जाल्लो। आमकां गावात कसलोच प्रकल्प नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन प्रकल्पा विरोधात थाराव पास केल्लो। आयतारा गांवचे लोक परतून रस्त्याचेर देविल्ले। गावात कोयर प्रकल्प आमकां नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे लेगीत घातले। हेच फाटभुंयेर कुडचिरे पंचायत मंडळ आनी लोकांचे हजेरेंत बुधवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी पत्रकार परिशद घेतली। लोकांक नाका जाल्यार नियोजित प्रकल्प रद्द करपाची तयारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दाखयल्या अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगून कुडचिरेच्या लोकांनी एकचार राखचो असो उलो मारला। ह्या गावात हो प्रकल्प उबो जावपाचो आसा तेन्ना पासून आमची प्रतिक्रिया आसली ती आमी सरकारापर्यंत मांडीत आसले। आनी आयज जेन्ना ह्या जागेन जेन्ना सर्वेक्षण केलें, सरकारान जी जमीन हस्तगत केल्ली आसा, ही जमिनी जेन्ना भूसंपादन करपाक लागून आनी तेजे सर्वे करपाक लागून जेन्ना येयले सरकारी मनीस येयले तेन्ना जो विरोध जालो आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज सगळ्या ग्रामस्थांचे जे विचार आसा हे सगळे ग्रामस्थांचे विचार आमी कन्सिडर करून आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कडेन वचून तेंच्या कडेन सलाह मसलत करून हे विचार तांकां सांगलेले आसा। आनी लोक भावनेच्या आदाराचेर हो प्रकल्प आमी रद्द करचो, हांगाचो कायमचो रद्द करचो अशें आमी सरकाराक विनंती केल्ली आसा। संदर्भान 21 ऑक्टोबर सोमारा आमची बैठक मुख्यमंत्र्या कडेन जाली आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भात लोकांक जर ह्या विशयाचेर जर विरोध आसा जाल्यार हो प्रकल्प आमी हांगासून कायमचे काडपाचो आपूण तेंच्यांनी आस्वासन म्हाका दिल्लें आसा। ह्या संदर्भान हांव लोकां कडेन मागता, लोकांनी सामाजीक बांदिलकी जी आसा ती वेवस्थीत दवरून गांवांत शांतता दवरची आनी कोणीच कितें वायट विचार करचे न्हू, सगळे संघटीत रावन सरकारा कडसून हें काम करून घेवपाक लागून हांव आवाहन करतां। CND प्लांट जी गार्बेजची आमच्या कुडचिऱ्या गांवांत जावपाची म्हणून ती हांगासर एक आमकां नाकाच म्हणून आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स दवरला आनी आमी आमची फूल बॉडी आमी गांवा वांगडा आसा तशीच आमी आमदाराकूय सपोर्ट करतली की हे प्रकल्प नाका म्हणून। आनी हांव सांगता की आमी सदांच आमच्या गांवा वांगडाच आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।